काँग्रेस पक्षाच्या CWC बसकेत वंदे मातरम या राष्ट्रगीताची फक्त पहिली 2 कडवी गावपाची घेतलेल्या निर्णयाविषयी भाजपान खर टिका व्यक्त केल्या। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणी हो निर्णय देशविरोधी असा असे सांगून 1937 वर्सा काँग्रेसीन वंदे मातरम ह्या गीताचे 2 कुडके करून देशाच्या एकचाराचे लेगीत विभाजन केले असो आरोप केला। भारताच्या जनतेक आव्हान करताना काँग्रेस पक्षाच्या ह्या निर्णयाचो समेस्तांनी विरोध करचो असो उलो गृहमंत्री अमित शाह हाणी मारला। भारताच्या 2 दिवसांच्या भेटेर आयिल्ले जपान देशाचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोइझुमी हांका आयज भारतान पावले उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हजेरेन गार्ड ऑफ ऑनर भेटयलो। नवी दिल्ली हांगा प्रतिनिधी मंडळ स्तरावयली बसका जाली। या बसकेत द्विपक्षीय संरक्षण संबंध बळिश्ट करपाविशीं, रणनीतीक विश्वास आणि सहकार्य वाडोवपाविशीं, इंडो पॅसिफिक वाठारांत सुरक्षा आणि स्थिरताय हाडपाविशीं, ते भायर दोनूय देशांमजगती सहकार्याचे नवे वाटा स्थापीत करपाविशीं चर्चा जाली। देशान दिसांदीस न्याय वेवस्थेचेर प्रलंबीत याचिकांचो आणि खटल्यांचो पेज वाडपाक लागला। हो पेज उणो करपा हेतान लोकांच्यो समस्या बेगोबेग सोडोवपा हेतान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी खासा समिती स्थापीत करून मध्यस्थी तशेंच लोक अदालत हांच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाक येवपी खटल्यांचो सोद घेतलो। चिमला हांगा भाजपाच्या नव्या राज्य मुख्यालयाचे काम पुराय जाला। 6 सप्टेंबर दिसा गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी या नव्या इमारतीचे उक्तावण करपाची कार्यावळ आयोजीत जातली। मजगती आयज इमारतीन वास्तुशांती पुजेचे आयोजन केल्ले। केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री तशेंच गोयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नाईक हांणी विकसीत भारता खातीर नशामुक्त युवा या विशयाचेर आधारीत मल्टीमिडिया प्रदर्शनाचे उक्तावण केले। या प्रदर्शनाचो मुखेल हे तरणाट्या मजगती घुवळे वखदांच्या वायट परिणामाविशीं जागृताय करून तांकां बरी नशामुक्त जीवनशैली आपणावपा खातीर उर्बा दिवप आसा। एक सशक्त, निरोगी आनी विकसीत भारत घडोवपाक तरणाट्यांचे म्हत्वाचे योगदान आसतले। ते खातीर तरणाट्यांनी घुवळी वखदां सारक्या सवय कडल्यान पयस रावप गरजेचें असो उलो श्रीपाद नाईक हांणी मारला। आयज BWF संवसारीक बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तीन भारताचे खेळगडे उपउपांत्य फेरयेंत आदल्या खेळान उपउपांत्य फेरयेंत जागो मेळोवपाक देंवतले। नवी दिल्ली हांगा सुरू आशिल्ले हे सर्तीन बायलांच्या एकोडी खेळान संवसारीक वस्ताद PV सिंधू चीनाच्या वांग जी हांच्या आड खेळटली। दादल्यांच्या एकोडी खेळान भारताचो आयुष शेट्टी इंडोनेशियाच्या खेळगडे आड झुजतलो। दादल्यांच्या दोट्टी खेळान सात्विक साईराज, रानकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी हांची जोडी जुनेदी अलिफ आणि रॉय किंगयांग हे जोडी आड खेळटले।